पेडे जंक्शन सध्या धोकादायक जाले। थंय जायते एक्सिडेंट जातात। सिग्नल घालपाचे म्हूण थळावे मागता। थोडे दिसा पयलीं हो आल्डोनाचो आमदार येयल्लो, इंजिनियरींग घेवन बीन सगळे येयल्लो। सगळे पळयले हांगा स्ट्रीप आसले, हे रोडाकूय स्ट्रीप आसले आनी हांगा सकयलूय स्ट्रीप आसले, म्हणजे लायक अ स्पीड ब्रेकर। आतां ते स्ट्रीपूय हे जाले, गायब जाले थंयसून। म्हणजे आमचे इंजिनियरींग सेक्शन अशें काम करता गोंयचे। आनी सेकंड हांगा ही सर्वीस रोड आहा, बायपास रोड आहा, सर्वीस रोड, हे सायडीकूय सर्वीस आहा, सगळे सर्वीस रोड आहा। एकूय सर्वीस रोडाक एकूय स्पीड ब्रेकर ना। आतां सगळे जाण हे रोडाचेर 80-90 स्पीडाचेर चलयतात आनी जितके सर्वीस रोड आहा थंय एटलिस्ट एक स्पीड ब्रेकर आसूंक जाय आसले, तेय ना। जाता तितके पयलीं हांगा जाता जाल्यार एक फ्लायओवर आसूं येवंक जाय आनी सगळे जाग्यार जे सर्वीस रोड आहा थंय स्पीड ब्रेकर येवंक जाय। आमी गव्हर्मेंटाक दिस रिक्वेस्ट केल्लो की बाबा जाता तितले बेगीन हाका एक सिग्नल घालात म्हणून। आतां आमचे 500 स्पीड जाले, ओके। आतां आमी वाडेकार सगळे बिलोकार जावं आमच्या गांवार खाजन सगळे येवन आमी आतां रस्ता रोको आंदोलन करपाचें हांगासर। मजगती आमदार म्हणटा फ्लायओवर जायसर कितें तरी उपाय काडटा। ओरिजिनल प्रपोजल आसलो की थंय तरी ओवरपास नाल्यार अंडरपासाचे प्रोविजन आसले। कांय कारणाक ते जाग्या खातीर थंय ते जावंक ना। आतां परत ऑनरेबल मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी गोंयान आयिल्ले फाटीं डिसेंबराच्या म्हयन्यात, तेन्ना आल्दोनचे आमदारान थंयसरले कावन्सिलर ताका मेळून म्हाजे म्हायती प्रमाणे तेणें प्रॉमीस केला की थंय ओवरपास जातले म्हणून। कशें करतले आनी खंयची मेथड वापरतले ती म्हाका आजुनूय खबर ना। दॅट इज द लॉंग टर्म प्लॅन। शॉर्ट टर्म प्लॅन हांवूय विनंती करता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आयज PWD मिनिस्टर जावन आसा तेंच्यांनी हितून मातशें लक्ष घालचें, कारण हें खूब गरजेचें आसा। आमी थंय सिग्नलूय प्रपोज केल्लें, पण तें सिग्नल म्हाका दिसता आय फील पर्सनली इट इज बेटर दॅट द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी टेक्स अप दीस इंटायर प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज देअर जंक्शन। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर पट्टे।